की बाबा अहें जातले तहें जातले व्हडल्यो बिल्डिंग येतल्यो म्हणटा रोप सुकचो ना म्हणटा वारो बंद जातलो कोंगोटीन जागो हुंय आहा सगळे जाग्याचे ओनर आमचे कोंगोटकारूच जे कोणे इकला दिल्लीकारांक 10 वर्सां पयलीं ते कोंगोटकारांनीच इकला तुम्ही दुसऱ्याचेर घाली नाका आणि हांव तुमकां अनेकदा अपील करताय द लँड प्राइसेस इन कलंगूट एंड कांदोलीम विल शूट अप मोर आफ्टर ओडीपी कम्स अप डू नॉट सेल द लँड दिस लँड इज व्हेरी स्कॅर्स लँड ही खूप म्हारग जमीन तुम्ही इकी नाका पैसे मेवता म्हणून तेचेर पैसे करा गेस्ट हाऊस बांदा मोपा एअरपोर्ट जाले काय इतले ट्युरिस्ट येतले जागो आसचो ना रावपाक and all those opponents of us who are trying to misguide the people I am warning them these people will not forgive you आमचो कोंगोटचो लोक कांदोलीचो लोक तुमका forgive करचो ना don't misguide them we have put government properties to use you go to Kandoli beach and see 15,000 square meter जो acquire केल्लो जो ex MLA खाऊंक सोदतालो सगळे ते बाट तुम्ही cabinet decision पोया मनोहर पर्रीकर first cabinet decision in 2012 is to reverse that decision taken by the earlier cabinet to hand over that land to on 33 years lease renewable 99 years to Agnel Fernandes किती हे चल्ला दिल्लीकारांक कोणे हाडले हिंगा CRZान जो तर दिल्लीकारांनी हॉटेला बांधली जाल्यार आयज बांदूंक ना 12 वर्सां पयलीं बांधली 15 वर्सां पयलीं बांधली जेन्ना CRZ स्ट्रीक आहले त्या टायमार या आदलो सरपंच जोसेफ सिक्वेरा आणि आग्नेल फेर्नांदीस दोगांनी पैसे खावन ही सगळी हॉटेलां बांधलेल्या जाय जाल्यार व्हरोन दाखयता सीन दॅट ऑल गव्हर्नमेंट लँड इज प्रोटेक्टेड वी हॅव सीन दॅट द हिल्स आर प्रोटेक्टेड शेतां सगळी प्रोटेक्ट केल्ली आहा बट खूंय खूंय आमकां जाय फॉर जनरल पब्लीक इन्फ्रास्ट्रक्चर दॅट इज मल्टी लेवल कार पार्क ट्रान्सपोर्ट झोन इलेक्ट्रिसिटी सब स्टेशन सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन कांदोलीम फुटबॉल ग्राउंड्स क्रिकेट ग्राउंड इन गावरावाडो ते आमी कम्युनिटीचे जागे मार्क केल्ले आहा आनी प्रोटेक्ट केल्ले आहा फॉर द विलेजेस ऑफ कलंगूट एंड कांदोलीम